मोनानिक संभावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तन पोशीत जावन भरून पाराक्लितान परगडतल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचलाय इसमोडून आपयलाय दैवीक जिवन बदलाय भावार्थान एकवटायलाय. या मिसाचे इरादे प्रयासात अर्गामीस दितात. 4थ्या बर्थडे संदर्भी ॲशल पल डिसोजा, 6व्या बर्थडे संदर्भी एड्रियल रिशल डिसोजा, बर्थडे संदर्भी ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा, बर्थडे संदर्भी ॲम्ब्रस कुटिनो, जॉश्विन क्रास्ताचे बर्थडे संदर्भी विल्सन आणि अनिता क्रास्ता. अर्गामीस दितात प्रकाश फर्नांडिस, साबी नमस्कारेनेस. वायलेट रोसी डिसोजा हिच्या दुसऱ्या मरण्या संदर्भी वर्सा संदर्भी मिस दितात विजय डिसोजा आणि कुटुंब. विजय डिसोजच्या आत्म्याक मिस दितात डेरिक आणि प्रिया डिसोजा आणि कुटुंब. सुशीला हांच्या आत्म्याक मिस दितात जयंत. जॉन मार्सलिन आणि डेव्हिड फर्नांडिस हांच्या आत्म्याक मिस दितात फ्रँक लॉयड डिसिल्वा. ॲलेक्स जॉन कोलासो, लुसी बॅप्टिस्ट, मीरा मारिया हांच्या आत्म्याक मिस दितात आर्थर कोलोस आणि कुटुंब. कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर मिस दितात आर्थर कोलोस आणि कुटुंब. पुलगदरींतातल्या सर आत्म्याक मिस दितात आर्थर कोलोस आणि कुटुंब. बोनोवेंच्या सल्डाना हांच्या आत्म्याक मिस दितात. बळकाचे स्वर्गम जावन मिस दितात एग्जाम बरी जाल्ल्या खातीर. मायक मेरीस बर्थडे हांच्या बर्थडे संदर्भी बळकाचे सुगर्गा जावन मिस दितात. बरी भलायकी मागून बळकाचे सुख मिस दितात. साल्डाना सेरावो वाज रोजारियो आनी कुटुंब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत गवळी नातल्या शेळया परी आसल्या लोकांचो जमो पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळटा. देखून जेजू म्हणटा, मागा तुमी पिकाच्या दणया लागीं पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक. ही उतरां प्रस्तूत काळाक सरी जातात. कुटुंबांनी सेवा साखरी मेळनातली पिडेस्तां आनी प्रायवंतां, बरें मार्गदर्शन मेळनातली युवा जाणां आनी भुरगीं, कुटुंबाच्या समस्यांक वळख जाल्ली अशें जायतीं आमचे बोवारे आसात. आज जेजूचें काळीज असल्या थंय मोवाळटा. तर मोगाच्या न्हू, आमचीच भावा भयणी विविध समस्यांनी कश्टताना आमची स्पंदन कसली. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना बऱ्या गवळ्या भाशेन हेरांच्या कश्टांत भागीदार जावंक आनी तांच्या कश्टां वेळार धैर्य जावंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र दी फावते बरी वांटे घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून संता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटान उरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो पाकिस्तान सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, मनशा कुळाक आपल्या फातके गतींतले निवारच्यात तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुज्या अगणित दयाळ्याची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशेवन रावता. तर खऱ्या स्वतंत्रायाचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव इस्रायलाचो पवित्र जण अशें म्हणटा, खरेंच सियोनाचे परजे तूं जेरुसलेमान वस्ती करतली आनी तूं आनीक रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतास तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाद्र्यांचें उदक दिलें जाल्यार तुजो शिक्षक आनीक लिपोवन रावचो ना. आनी तुज्या दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतेली. जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तिचेर सोलून वच. तूं भुंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धरतलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गोव भरपूर आनी गटायसो जातलो. त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार सरतलीं. भुंय कोसतल्यो बैल आनी गडवां पान कुदाळेन आनी दांत्रान किसोवन दिल्ल्यो मीठ भरशिल्लो सोरो खातलीं. व्हड संहाराच्या दिसा बुरूस पडटलें तेन्ना सगळे उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी पुडटल्यो आनी उदक वळटलें. सर्वेस्पर आपले मारा वरवीं आपले परचेक जाल्ले गाय बांदून ते बरें करतलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या प्रकाशा परी जातलें आनी 7 दिसांचो प्रकाश एकच दिसा फंकले भाशेन सुर्याचो प्रकाश 7 पवटी चड वाडटलो. देवाचें उतर हें, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाखणा, सर्वेस्पराची स्तुती करचें कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें कितलें योग आनी ददुस्कायाचें. जेरुसलेमाचें शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपडल्यांक तो परत्यान एकठांय करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पपसली काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्राचो संको ताणेंच टाकयला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जाणवायेक मीत मेरना. कळत्यांक देव उंच उबारता, कोट्यांक तो धरणीक आपटिता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पर आमचो मुनसुबदार, तोच आमचो शिकोणदार, तोच आमचो राय, तोच आमची सडवण करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी अनेक तरांची शिडा गोन करीत सर्व शहरांनी आनी अडल्यांनी भोंवतालो.
लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवाळ्यान भरलें. कित्याक गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडोवन बिजडले. देखून जेजू आपल्याशी सालांगी म्हणालो, पिकावळ येतेस्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देमसार धांवडावच्यो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करच्यो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कोळयेच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. पोनू वेताना सर्गींचे रास लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडक्यारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगशनो ह्या सगळ्या हप्त्यांत इजायास प्रवादीन बरयल्लें ती वाचपां आमी आयकलीं. इस्रायल परजेक धैर्य दिवन भरोसो दिवन तांकां तांच्या फाटी तांच्या गांवाक फाटी येतच तांकां कितें सर भोगूंक मेळटलें म्हणल्या विशयंत इजायास प्रवादी आयचे पयले वचपान सांगता. इस्रायलचो लोक बंदणेंत आसलो, कश्ट जातालो, तांकां धैर्य दिवन म्हणटा, आळे तुमचो देव तुमकां तुमच्या गांवा फाटी व्हरता, तुमचे गाय तो गूण करता, तुमी ताका उलो मारतना तो तुमकां आयकता आनी तुमची नांवां सयत तो जाणा. त्या देखून तुमी जर तर तुमची वाट चुकोवन वेता जाल्यार तुमच्या काना कडेन फुसफुसच्या त्या तुमच्या देवाचो ताळो आयकया आनी नीट वटेन चला. तुमची भुंयबाटां तो येतेस्त धाराळ पीक पिकाशें तो करतलो. तुमच्या जनवरांक जाय तितलें खाण उदक मेळटलें आनी दोंगरांतावन जर उदकाच्यो झरयो उपसतल्यो. अशें सबार तरेचीं धैर्यादीक उतरां त्या लोकांक सांगता. आनी तेंच जें कितें इजायास प्रवादी सांगलें तें आयच्या वांजलांत जेजूच्या उतरां मारिफात आमकां समजता. जेजू ताचे बापाचें मिसां खाण घेवन हळडेंतल्यान सोलून वेतलो, लोकांक बरें करतलो, पिडेस्तांक गूण करतलो, कोडकळ्यां नितळ करतलो आनी अशें देवाचें राज त्या लोकांक प्रगट करतलो, तांची दुकां तो पुसतलो. ताजे उपरांत जेजू ताच्या आपोस्तलांक हिस्स तांके दिता, तुमी वसा इस्रायलाच्या सर घराण्यांक तुमी वसा आनीक तांकांय तुमी धैर्य दिया, तांकांय तुमी बळ दिया, सांगात दिया, तांची पिडा तुमी गूण करा, देवसार धांवडाया. अशें सबार तरेचे पदवी तांकां दिवन देवाचें राज जेजू ताच्या आपोस्तलां मुखांतर प्रगट करता. आज जेजू आमच्या मार्गांनी चलोवन ताजो वांजल प्रगट करिना. ह्या आमच्या मार्गांनी चलोवन खोरकरां नितळ करिना, पिडेस्तां बरें करिना. बदलाक ताणें आमकां ही पदवी दिल्या. आमी हर एकलोय जेजूचो शिश्य आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जर तर जेजूची उतरां आमी जारयेक हाडटा आमच्या करण्यांनी, तेन्ना जाय की देवाचें राज आमी जारयेक हाडवेत. आमच्या कुटुंबांनी इजायास प्रवाद्याक एक जल्म दिवन जें कितें ताणें सांगलें तें आज आमच्याय समाजींत, समुदायांत, कुटुंबांत हर एकल्याक धैर्यादीक उतरां दिवन तांकांय देवाचें राज आमी प्रगट करवेत. आमचे मदें सबार जाण एक सुर्यास जावंक पुरो तांकां आमी सांगात दिवेत. ह्या वर्साच्या पिड्या वरवीं सबार कुटुंबांक कश्ट जातात, तांकां आमी धैर्य दिवन
जर तर तांकां काम ना, जर तर तांकां कितेंच खावंक ना, तांकां आमी कितेंच पण दिव न्हू. इजायक आमी ह्या अद्वैताच्या काळार जेजू सांगली उतरां आमच्या जिवितांत ती जारी करून दाखोवेत. मोरी मायेन तशेंच केल्लें. बुडवेन तिका इस्बी हाडटस ती संतोशी खबर काणून ती घरा ओगोस बसोंक ना. ती उठून तिच्या मावशे भयणीक तिची गरज आसा म्हणलें समजून काण घेवन ती पयस वयता आनी एलिझाबेथीची साखरी करता. काना शारांत ती काजाराच्या कार्या गेल्ल्या वेळार ती तिची गरज त्या लोकांक पडल्या वेळार ती वगोस बसना. तिच्या पुता सांगून जें कितें तें उणेंपण आसा तें भरती करता. आनी अशें मोरी सयत तिच्या जिवितांत हेरांचो मोग करन, हेरांक तिची दया दाखयता, हेरांच्या गरजांत ती पावता. तर आज आमी ही उतरां आयकल्ली ती आमी जेजूचे शिस ह्या अद्वैताच्या काळार आमकां कितें करून सांगता. ल्हानशें काम कर एका दुर्बळ्या कुटुंबाक एक सुऱ्या मनशाक ह्या पिडेस्ताची आमी भेट कर सांगात दिता. ताकाय आमी संतोश दिल्ले बरी जाता आनी ताकाय देवाचें राज आमी परगट केल्ले बरी आमकां भोगता. त्या देखून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमचें तें तसलीच बोगणां उपजोवंक खंयचें एक ल्हानशें बरी करणी करून हांव क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताचो शिस म्हूण समजून हें ल्हानशें काम करता म्हणलें तें आमच्या मतीक येवं दी. आनी अशें आमी आमच्या दिसपते जिवितांत जेजूची सुवार्ता जेजूचें राज परगट करून सदांच आमी आयती जावया. आमेन. Gevundo somya gewai kalza amchi mona sangi magtavami tuji burgi gevundo somya gewai तुझे शक्ति तुझे संगी आज बेटैताव काणिक पवित गोवावुंडो वायनाशिकास जिनी आमची करू पवित जावू स्वाडामचो सोम्या काणी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या निक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या खालसां तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सोडूणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसां उबारुया. सर्वेश्वराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळीनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन फोन केलें आनी सस्नीक तारणाचें तान आमकां उगाडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें
तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सरदार बारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर्तो सर्ग आनी संसार बरला तुझ्या वैभवान उंचरगी दुखाल जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता काल जय उंचरगी दुखाल जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सस्ने खरराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशे पासो तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta sagot purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पूर्ण जीवन ओळ आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडणुची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फळसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे मये संगती बगेवन झुजे ती सपती बगेवन धर्मतेनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदराच्या अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी येता धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्सितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. माया मोग सुगुर्द जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां सेवंक वयता. ती आमचे जरती आनी केस्त आडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावंसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्यात तुमी आमचे भितरचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उदरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून करो स्वार, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उदक. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. खोनवळ्या बापा, तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान फातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक
आमी उर्बेस तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पद्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसुनियान क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिनीचें नोवेन. ए भगवंती देवाची माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकांता. आपणाक सुचारांत सिमून लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवेल जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान सुसारून कळतना आमची आवेल साम दिली. कार्मेल गुडयार मठवश्यांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. करच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले आमकुवारी. कार्मेलाच्या आदारा दर्या सुक्रावन परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दडपातीन आनी तिरबुशान तुजे सशी आमी येता आनी आमचे सब गरजो तुजे जेजू मुखार दवरता. माऊन रावन आमची सर्व गरजो मोरया मायाच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. उगडास कर ए बोधयळे आमकुवार मोरये. तुज्या आश्रयाक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मजदेस सोदलो. कोणी कोणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. ए पातीने देर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. या आमकुवारीचे आमकुवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपदाचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता कधी. आमेन. नम्मान मुरये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आसरा आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिया देवाची माया मग बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा बसत विनंती कर. नम्मान मुरये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आसरा आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिया देवाची माया मग बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा बसत विनंती कर. नम्मान मुरये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आसरा आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिया देवाची माया मग बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा बसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणी आमची आवी तूं साम नासता. तुवें आमचे खातीर मागून दडिल्ल्या सर्व उपकारांक रिगां दिता. व्हडा फातीन तुजी बेंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट आनवारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सब गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयले देखून तुका आमी दिन वाचता. या घडी आमी तुजेच आसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियेतून प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखा पावूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीं आसले दीस बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mogar
putra sove, Aukvarvari Ashirvadi Vaka. Pagyan Kursa Chaturveni Varam Ram Chadeva Am Chadasmanat Le Papa Che Puta Chani Povitrat Meshanavi. Amen.